तो म्हज्या उपरांत येता, तरी पूण ताच्या वणांचे कट सोडोवंक वसयत हांव योग्य न्हय. हें बेतानियांत योर्दानचे पेले तडीर जुवांव स्नान दिवन आसल्या कडेन घडलें. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भाव भयणीनो, पयल्या आयतारा आदवेंताच्या आमी आयकल्लो संदेश, सत्रेन रावा, जागी रावा. दुसऱ्या आदवेंताच्या आयतारा आयकल्लो आमी संदेश, स्नान जातार जुवां विशांतच. आज परत जुवांचो वांजेल आमकां सांगता, स्नान जातार जुवांवन केल्ली साक्स. देवान धाडलो एक मनीस असलो, ताचें नांव जुवांव. हो मनीस साक्स दिवंक आयलो. आपणा मरिपाचो मेस्त आनी सत्मानशाक उजवाडा विशान साक्स दिवंक म्हणून तो आयलो. आमी ह्या संवसारांत क्रिस्ताचे साक्ष्य. म्हजो पाटलाव करूंक कशी व्हरताय गे करीस तुजो, कर पाटलाव म्हजो साक्ष्य. वसा सिसांचे, वसा तुमी परजांची सीस करा, साक्ष्य. हांव एक याजक म्हज्या खातीर न्हय, हांव जेजूक एक साक्स. एक काजरी जोडी तांचे खातीर न्हय, ती जेजूक एक साक्स. एक तरणाटो, एक तरणाटी जेजूक एक साक्स. एक गोवळी बाप ह्या संवसारांत आमी पळयता, आपोस्तलांच्या जाग्यार पवित्र सभेंत क्रिस्ताक साक्स. तशेंच पाप साहेब आपोस्तलांच्या जाग्यार ह्या पवित्र सभेंत क्रिस्ताक एक साक्स. तर वी आर द विटनेसेस ऑफ द लॉर्ड. वी आर द विटनेसेस. आमी साक्ष्यो जावन आसाव जिवांत क्रिस्ताच्या सताच्यो. मग अशी भाव भयणीनो, आपोस्तलांनी कितें केलें? जेजू जिवांत जाल्या उपरांत हर एक कडेन ते गेले, ते धांवले साक्स दिवंक. अशें तुमी पळयतात, साबार रेतेरींक तुमी येतात, खंय रेतेरींत जावंक पुरो पोटा येतात तुमी, डिवायन मुल्कीक येतात तुमी, हांगा फातिमा रिट्रीट सेंटराक येतात जावंक पुरो, आनी वालेन्सिया नायट विजिलाक येतात जावंक पुरो, ह्या RRC, लोगोस, कल्याण, ताबोर, फरीदाबाद, ह्या बुराडी दिल्लींत असली मस्त सेंटरां संवसार भरांत आज आसात. थंय पळयल्यार तुमी साबार जण थंय सेवा दिवची साक्स दितात. कसली साक्स? कोणाक साक्स? साक्स तांच्या वडविकायची न्हय, साक्स तांच्या विशांत न्हय, साक्स तांकां जेजून कितें केलें गे म्हणून. पळय मू, हांव जावं पुरो साबार पोटी थोडी वचून तांचीच वडविकाय उलयता, ती साक्स जायना. मागण्यांत, ह्या पिरगजींत, ह्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत खंय आमी आमची बाडाय उलोवची न्हय. म्हजी बाडाय उलोवंक देवान म्हाका ह्या जाग करूंक ना. जावं पुरो आज आमी पळयता आमची व्हडली व्हडली मानपत्रां आसतात थोड्या फावटी, बरी एका मनशाक आमी कितें करता, ताणें केल्ल्या सेवेक होगलीक दिता, पूण त्याच खातीर आमी जियेना. त्या खातीर बायबलान आमकां सांगता, सांत पाऊल सांगता लोकांक, तुमचें जिवीतच म्हजें मानपत्र. एक हांव आतां ह्या जाग जावन युवा डिरेक्टर जावन म्हजें मानपत्र कशें जालें? म्हजी युवा जाणांच म्हजी मानपत्र. जर तर म्हजी युवा जाणां क्रिस्त थंय येतात, क्रिस्ताक साक्ष जावन जियेतात, पातकी जिणी परिवर्तन जातात, सोम्याचें उतर वाचतात, पवित्रपणान ते जियेतात, तेंच एक मानपत्र म्हाका. एक विगाराकांचें मानपत्र, ताजें बिरगस कुटूंब माया मोगान समाधानान जियोवचें आसा पळय, तेंच ताका मानपत्र. एका दियेसीन गोवडी बापाकी हर एक बिरगोच्यो बावार्थाक साक्ष जावन माया मोगान जियेतना तेंच तांचें मानपत्र. तर पवित्र सभेचें मानपत्र कशें? आमी परजा पवित्र सभेचें मानपत्र, सोम्याचें मानपत्र. म्हाका अशें भाव भयणीनो, देवान आमकां आपयलां साक्ष दिवंक. हर एक घडी, हर एक मिनूट हांवें चिंतीत जाय, क्रिस्ता खातीर हांवें कितें करी जाय. जर क्रिस्त ह्या जाग्यार आसलो जाल्यार कितें करतो?
आमी तेंची दिजय जावं आमचे आज मस्त संघ संस्था त्या 2 संघ संस्थांनी हांव 12 वर्सां जावन आसा जाल्यार एक युवा विद्यार्थी संचालन आमी म्हणटा YCS आनी एक ICYM इंडियन कॅथलीक यूथ मुवमेंट म्हणटा आमी ह्या युवातींक विद्यार्थींक क्रिस्ताक साक्ष जावचे बरें आमी करी जाय आनी तीच म्हजो एक उद्देश एक युवा निर्देशक जावन तांकां सकड मेळटा आमचे डान्स करच्यान तरणाटे उणी आहात की पिकनिकाक येच्यान उणी आहात तांकां मेळटा स्पोर्ट्स आसा फुटबॉल मॅच क्रिकेट कितें सकड स्विमींग डान्सींग टॅलंटान भरलेलीं भुरगीं आमची भारी बरें पूण आमच्या भुरग्यांक क्रिस्ताक साक्ष जाय क्रिस्ताक प्रगट करी जाय म्हज्या टॅलंटांनी क्रिस्ताक दाखय जाय क्रिस्ताक प्रगट करी जाय म्हणली एक तान आसा गी न्हय आमकां ती आसा गी आनी थोड्यांक आसा जावं पुरो म्हाका कळीत ना क्रिस्ताक साक्ष दिवचें की क्रिस्ताचें नांव कशें पाड करचें गे म्हणून या कशें आक्रमण करचें गे म्हणून तशें आसूं नजो म्हज्या भाव भयणीनो क्रिस्तान आमकां बरें केलां तें बरेंपण आमी स्विकार करना तें बरेंपण आमी दुसऱ्यांक दिवंक क्रिस्त आमकां आपोवणें दिता क्रिस्ताक साक्ष जाया तुमी म्हज्यो साक्ष जाया वसा जेजून इतलेंच म्हळें संवसार भर वसा स्वर्त प्रगट करा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान तुमी पवित्र स्नान दिया आनी ज्या कोणा तुमी मागतात की तांकां तें अजापां घडटली आनी देव गूण करतलो देव भायर धांवडयतलो तुमच्या द्वारे तुमी म्हजे साक्षी जाया साक्षी म्हळ्यार कितें क्रिस्तान केलां तें आमी करचें क्रिस्ताच्या वाटेन चलचें क्रिस्ताचे वरवीं व्हरतें आमी न्हय पळय जुवांक येवन ते विचारी लागले तूं कितें प्रवादी गी जुवांव म्हणून हांव प्रवादी न्हय सायबा एलिया गी हांव एलियाय न्हय तर तूं कोण आमकां सांग 12 जाण म्हणून पुरो आमी जाल्यार म्हणटाले हांव म्हणना हांवें प्रवादी वय तुका प्रवाद कोण दिल्लें कोणें हांवें मागणेचो व्यक्ती हांव उपास मागण्या करता सगळी रात बसता जावं पुरो हांव बायबल वाचता आनी घरांनी मागण्या करूंक येता हें पुरो नाकाक देवाक नाका खंयचे उजव्या हातांतल्या दाव्या हाताक कळचें नाका म्हणजे जेजून सांगलां साक्ष जावचो व्यक्ती तो उडवीकाय उलयना बडाय उलयना साक्ष जावचो व्यक्ती 12 फावटी तांणी करचीं कामां कोणायकी कळीत आसना बरीं कामां करता तो दान धर्म करता दुबळ्या रट्ट्यांक पावता कोणेंय सांगचे पयलीं तो थंय आसता तें बरेंपण मोगाच्या भाव भयणीनो आवर गुडनेस शूड बी आवर विटनेस आमचें बरेंपण आमची साक्ष जायचे आमी कोणाक म्हणटा आरे सायबा तो बरो व्यक्ती म्हूण कोणाक म्हणटा जो कोण एकलो बरें काम करता त्या व्यक्तीक आमी बरो व्यक्ती म्हणटा न्हय मू तर आज आमकां कोणी बरी म्हणटात गी कित्याक तुका बरें म्हणटात कित्याक म्हळ्यार तुजें बरेंपण आसा कित्याक तुका वायट म्हणटात तो गी सायबा तुजें थंय वायट आसा तर आदवें तसो काळ म्हणजे ते वायट आसा जाल्यार बदलावण हाड बरेपणाक ये बरेपणाक वेताना देव तुज्या सांगाता आसा देव तुज्या बगलेन आसा देव तुज्या पक्षाक आसा जो हांव बाप्तिस्त सांगाता देव आसलो त्या खातीर तो देवाचो ताळो तो मनशाक भियेनातलो मनशाक लजेनातलो मनशाची उतरां म्हाका वडवीक दी जाय 12 फावटी हें घडटा रेतेरींत आसतना मागण्यांत आसतना 12 फावटी आमच्या नांवा विशयांत नाका जाल्यार उलयतात आमी नादर जेजूचेर घाली जाय म्हाका उडास आसा म्हजो स्पिरिच्युअल पाद्रे अल्फोन्स मानी म्हणून सा पेद्रूच्या सेमिनारींत आसतना म्हणूंक लागलो फ्रँकलिना तूं 2 दोळ्यांनी पळयताय पूण तुका 1000 दोळे पळयतात तूं 2 दोळ्यांनी पळयताय पूण तुका 1000 दोळे पळयतात तुमकां हांवें समा तुमी 2 दोळ्यांनी पळयतात 1000 दोळे तुमकां पळयतात 1000 दोळे 1000 मोती 1000 म्हणचें तूं पुरो पूण तूं कसो चिंताय हांवें 1000 जाणांक सॅटिस्फाय करूंक जायना हांवें 10,000 जाणांक सॅटिस्फाय करूंक जायना पूण हांवें जेजूक सॅटिस्फाय केल्या जेजूच्या वाटेन हांव चलन जाल्यार उरिल्ल्यांच्या दोळ्यांक मोतीक सॅटिस्फॅक्शन जेजू दिता आमची नदर अद्वेंत आमकां आपयता आमचो उद्देश हे आमचें विजन आमचें एम खंय जेजूक साक्ष आमी जाय त्या खातीर तो सांगता हो सांगता म्हूण न्हय तें बरेंपण म्हजें थंय म्हज्या कृत्याद्वारे नाट्याद्वारे म्हज्या जिविताद्वारे हांवें दाखोवंक आसा जुआंव बाप्तिस्मान तें दाखयलें
स्नान जाता जुवान ते दाखयल्ले वरवीं तो वरतो जालो. त्या खातीर जेजू म्हणूंक लागलो सरकाराचो तो वरतो जावन आसा. कारण इतलेंच तो देवाक विधेय जालो, तो देवाक समर्पून जियेलो. हांकार बडाय उलोवंक ना, म्हजी कॅपॅसिटी कितें, म्हजें पावर कितें हांव तुमकां दाखयता म्हणून ताणें सांगूंक ना. भागार देवाच्या उतराक ताणें खालतीमान घालन विधेयपणान, समर्पणान, ताच्या उदारपणान, ताच्या देवाच्या ताका देवान दिल्ल्या सक्तेन तो देवाक एक साक्ष जावंक पावलो. होय मोगाच्या भाव भयणीनो, आज हांवें तुमी क्रिस्ताक साक्ष जाय. त्या खातीर पवित्र सभेंत आमी पळयता सबारपोटी आमच्या मतींत आसा हांव मागण्यांत आसल्यार मात्र पुरो. हांवें इगर्जेंत आसच्या एक्टिविटीक वचोंक ना. थोड्यांचें आसा हांव इगर्जे एक्टिविटींत आसल्यार मात्र पुरो, मागण्याक वचोंक ना. आमी बॅलन्स स्ट्रायक करूंक शिकूंक जाय, भारी गरजेचें. कितें म्हळ्यार थोडे फावटी आमी मतीन आमी फॅनॅटीक जावन सोडटा. आमी फॅनॅटीक आमच्या क्रिस्ती धर्मान, क्रिस्ती भावार्थान, ह्या क्रिस्ती मागणे जिवितान आमी फॅनॅटीक जावंक नजो. फॅनॅटीक जाल्लो मनीस दुसऱ्यांक समजोवंक शकना, दुसऱ्यांक अर्थ करून घेवंक शकना. तो जजमेंटल जाता, हांव सोमा दुसरें पाड म्हणून. ती साक्ष जायना. म्हाका भाव भयणीनो, ह्या मागणे जिवितान मस्त मी शिकोवंक आसा, ह्या क्रिस्ती भावार्थान मस्त शिकोवंक आसा. पळया मागणे जिवितांत ह्या क्रिस्ती भावार्थान तुमी वेता 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 वेताना तुमचो भावार्थ गूण जाय. तुमी देवाक चड आनी चड कितें म्हणटात मानवंश व्यक्ती जाय. देवाक आमी मुठी भितर दवरूंक साधना. देव आमच्या मुठी भितर ना, देव आमच्या पॉकेटींनी ना. स्नान जाता जो हांव तें गोत्ता आसलें, त्या खातीर तो म्हणूंक लागलो हांव अप्रावादी न्ही, हांव व्हडलो व्यक्ती म्हूण चिंतात तसो न्ही. हांव कोण व्यक्ती, ताजो वण्याचो बांद समेत हांव आपडूंक योग्य न्ही. पळय कितलें कालतेपण ताजें थंय. एक व्यक्ती साक्ष जाय जाल्यार ताजें थंय कालतेपण आसा जाय. हांकार आसोंक नजो, बडाय उलोवंक नजो. आनी म्हणटात आमी पळय सायबा तो कोच्चिता म्हळ्यार बडाय उलयता. आमी तें करूंक नजो. तरी आदवेंताच्या काळार आमचें जिवीत आमी परिशीलन करी जाय, परिवर्तन करी जाय. जिवीत म्हळ्यार कितें, आमची मोत, आमच्या मोतीन कितें सकट रिगलां पळय तें काडी जाय. देवाचें उतर मती भितर रिगतना अंकर सक्कड मतींत पयस वेता, हांकार बाडाय सक्कड पयस वेता. पळया पयलें शिस जेजू सांगत आसतना कशें आसलें, पवित्र आत्मो भरल्या उपरांत त्या खातीर स्नान जाता जो आमकां सांगता हांव तुमकां उदकान स्नान दिता, तो पवित्र आत्म्यान तुमकां स्नान दिता. आमकां सगळ्यांक तें पवित्र आत्म्याचें स्नान जायचें. मेळ्ळां आमकां, खंय मेळ्ळां, बावतिस्मान, तिरावणेन. पूण हर एक अद्वैत, हर एक करेज्म, हर एक रेतेर, हर एक एवकारिस्ती बलिदान आमकां नवी करता. त्या खातीर एवकारिस्ताच्या बलिदानांत आमी सांगता हें बलिदान मुग्ध जालें जावं पुरो, मीस जाल्यार आमी वोश्या, ताजी स्वार्थ प्रकट करें. गो द मास इज एंडेड म्हणल्यार अर्थ इतलोच. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी प्रेरणा घेवन आमी भायर वेता साक्ष जावंक सोम्याक. कशें भाव भयणीनो, आज म्हाका तुका जेजून आपयलां. आमच्या वाड्या जमेनींत आमी साक्ष जावंक आसा. साबार पोटी साबार जाण सांगचें आसा आमचे वाडो जमेती फादर केवल कितें जाल्यात, एक ऑटोमॅटीक जाल्यात. उतरून सांगलें म्हाका तें लागलें हें लागलें जालें, मागीर गेली, मागीर कांय लागोंक ना. तर आमी एक हंत आनी एक हंत मुखार येता ओंगी, दुबळ्या धाकट्यांक आमी पावता ओंगी. आमच्याच फिरगज कुटुंबान कितलोसो लोक दुबळो नांगी. कितलीशी लोकांक मागण्याची गरज आसा, जावं पुरो मेडिसिनाची गरज आसा, विविध नमुन्याची आमकां कळीत आसा गी. मगशे भाव भयणीनो, ह्या म्हज्या सुमारे 15 वर्सां जिवितांत हांवें पळयलां आजुनूय लोक मस्त दुबळो आसा. आमचो कातोलीक लोकूच. तर आमी कितें करता? जर आमचें मागणें जिवीत, आमचें येवकारिस्त आमी कितें भेटयता, सगळें आमी साक्रामेंत आमकां थंय व्हरी जाय. तेंचो साम आमचो आतांचो पयलेचो साम आमचो सांत पाप साहेब जुवांव पावल दुसरो, तो म्हणूंक लागलो दुबळ्या धाकट्याचो मोग करा. आनी आतांचो पाप साहेब आमच्या काळजागत मातशें बरें उलयता. तो म्हणूंक लागलो तुमी जर तर दुबळ्याक विसरता ती गरजेच न्ही. वय मोगाच्या भाव भयण, निर्घातिका तुमी आदार जायनात, तुमी क्रिस्तांव न्ही.
तुम्ही तुमचे दिरवे पुंजावन दवरतात, तुम्ही ते याला दुबळ्या धाकट्यांक आदार जायनात, ते दिरवे निजदिरवे नाही. तर आम्ही साक्ष कशें जाता? केवळ एक 26 तारीख कुसवार दिताना साक्ष जायना. तर आमचे मंडळ्यो, गोळी मंडळ्यो, सांगून आमचे ICYM, सांगून आमचे मोरियाल सोडायलिटी मिटिंग करून रिपोर्ट बरोवन दवरूंक न्हय, वर्साक एक पिकनीक पार्टी करूंक न्हय, वर्साक एक फंक्शन करून इगर बांदून तोर बांदून इनॉग्रेट करूंक मात्र न्हय, तें जाय ताचे ओनी वर्तें खंय आमी ह्युमन कम्युनिटी बांदता वंगी, ह्युमन कम्युनिटी बांदता वंगी, मनशापण आमी बांदता वंगी. आमच्या सगळ्या पिरगेचें ते भाव बांदवपण आमी एक साक्ष जावन बांदता वंगी. थोडे दिसा आदी हांव कोरियाक गेल्लो. एक थंय कोरियाच्या गव्हर्मेंटान तांणी केल्ली एक DVD तांणी म्हाका दिल्ली. सात जाल्यार ती DVD या डिवायन वर्ल्डांत वरी तुमकां पळोवंक हांव धाडटलो. आनी ह्या DVDंत भारी एक विशेशता आसा. कुटुंबांत एक कातोलीक कुटुंब आनी त्या कातोलीक कुटुंबांत 11 जाणां भुरगीं. ह्या 11 जाणां भुरग्यांत एकलो चरको तो वैज शिकोवंक गेलो, MBBS जालें, मिलिटरीक गेलो 2 वर्सां ट्रेनींग हांगा कंपल्सरी. ताज्या उपरांत हांवें चिंतलें हो म्हजो पूत हांगा खंय म्हण एक कडेन वैज जावन आसतलो म्हणून. तो गेलो आनी सेमिनरीक जॉयन जालो. कोणीय चिंतूंक ना आनी हांव वयकी नाका आसलें जॉयन जावचें, कित्याक म्हणजे भुरगीं एक 2 सिस्टरां जालें, आतां एकलो म्हणे पूत निमाणो बारी मोग आसलो. जाल्यार तो गेलो जॉयन जालो, डॉन बॉस्को कम्युनिटी जॉयन जालो. आनी ताजे रिजन्सी चलतना सुडान गांवाक गेलो, तांची एक कम्युनिटी आसलो थंय रावलो. पाद्र्याप जालो. पाद्र्याप जावन ताका 2000 हांव चिंता 4 इसवेंत या 2002 इसवेंत व्हड जाली, 4 इसवेंत ताका खंय तुका मिसावांक तूं आशेताय. तो म्हणूंक लागलो हांव सुडान गांवाक येता. आमी कोंकणीन म्हणचे आमी सुडगाड म्हणटा न्हय, थंय गडिनातलो गांव. त्या गांवांत घर ना कांय ना, तो गेलो थंय रावलो. थंय कांय ना, थंय झगडें आनी ते पिवूंक ना, तो लोक पाप घालूंक वस्तूर ना, पिवूंक उदक ना, मेळ्या उदक पिवचो लोक. त्या गांवांत वचून तो रावलो. आनी तांच्या कम्युनिटी आसलो थंय रावून एक ल्हान भाड्याचें रूम, ल्हान एक रूम काडून रावलो, नितळ करून थंय रावलो. आनी ताणें पयलें केल्लें काम एक वैज जावन लोकांक ट्रीट करूंक धरलें. लोक 90 किलोमिटर्स, 30 किलोमिटर्स, 60 किलोमिटर पयस जावन चलोवन आयलो. आनी ताजें रूम कितें जालें, लोकांक पिडेस्ता न्हीदचें रूम जालें. तरणाटो येजाक ली म्हण ताजें नांव, मोगान ताका आपयताले जोली. आनी कितें करूं लागलो, हळ्ळें एक पोरनें थंय एक व्हेकल आसलें, ताजेर ते सोमाकर ताजेर लोकांक मेडिसीन व्हरून येतलो. आनी तो बरो सिंगर वचून पुरो फामाद गावपी जाल्ल्या वरवीं ताणें गावन फंड कलेक्ट करतलो. लोकांक वस्तूर नातली वस्तूर हाडून येतलो. लोकांचे पांय कोड आसले कोड पुसून तांकां नितळ करतलो. तांचे पांय मोचे नातले धुळीन भरून गेल्ले मोचे करी लागलो. आनी अशें सुमार एक 10-15 वर्सां कळमीत नासतना त्या हळ्ळेन तो सेवा करूंक लागलो. झुजू रावलें. लोकांक इस्कोल ताज्या साथांनी लोकां सांगता ताणें बांदलें 2nd PUC पर्यंत. ताज्या साथांनी ताणें म्युजीक, बंदूक या आमी म्हणटा तालवार काडयोच्या हातांनी ताणें लोकांक म्युजीक, त्या भुरग्यांक ट्रम्पेटांनी बरोवन शिकयलें. आनी अशें बरें एक बँड ताणें तयार केलें. सगळो लोक ताका मानतलो, सगळो लोक थंय जेजूची सुवार्ता स्विकार करूं लागलो. आनी ते मिलिटरीचो समाधान आयलें. पळय जेजू खंय येता समाधान एक साक्ष जालो फादर जोली. आनी 47 इयर्स प्रायर तो गांवाक आवय पळोवंक वतना ताजे भयण एकले थंय वैज टेस्ट करया म्हणून व्हरतना कळीत जालें ताका कॅन्सर 4th स्टेजीर आसा म्हणून. 4th स्टेजीर कॅन्सर आयिल्लो. पाद्र्या फाटीं वचोना 2 म्हयन्यांनी तो देवादीन जालो. म्हाका भाव भयणीनो थंयचो लोक आजुनी रडते आसा, फादर जोली फाटीं ये, आमकां जेजूक दी. कित्याक तो जेजूक साक्ष जालो. आनी कोरिया गव्हर्मेंटान, सावथ कोरिया गव्हर्मेंटान ही DVD ताजेच टीम धाडून आनी गव्हर्मेंटान सांगलें एका मनशापणाचो व्यक्ती ताणें पळोवन धर्म जावं पुरो जेजू ताका प्रेरण जालो, जेजू ताजे ते आसलो, जेजू तो साक्ष जालो. पूण हाल्या सगळ्या कोरिया गांवांत नॉन क्रिस्तांव लोकांक, अक्रिस्तांव लोकांक तो एक साक्ष जालो. तर आमी साक्ष जाता. 2000 वर्सांचें आमचें चरित्र आसा. थंय कोरियांत एक 200 वर्सांची 250 वर्सांची चरित्रां आसा. बार जण जेजूक साक्ष जाता तरणाटी. म्हाका भाव भयणीनो आज तो पाद्र्याक एक साक्ष जावन त्या लोकांक जेजूची स्वार्थ ताणें दिली. आजुनी तो लोक जेजू थंय पातयेवन आसा, जिवन आसा. तर आज आमी हो आद्वेंताच्या काळार जेजूक आमी साक्ष जायचे. जर मोगाच्या तरणाट्या युवका युवती तुका देवपणाक आपयता ना म्हण नाका. जेजूचो पाटलाव करून भायर सर.
जर तुका एक बरो व्यक्ती जावन स्वार्थ प्रकट करी आज पवित्र सभा ट्रेन करता लायकांकी तुय जेजूची स्वार्थ प्रकट करू केवळ तोंडपाशी उतरांनी नाही जावं पुरो विविध रितीन ह्याच कोडयेळांत हांवें पळयलां 12 जाणां जावं पुरो वायट डावसाची आमच्या टिमान ताची भयण कॉरीन रस्कीन हांवें पळयलां ती थंय 1-2 आश्रम दवरून सेवा करता तुमी एक फावटी भेट आनी पळोवया कित्या खातीर ती करता जावं पुरो आमचो भाऊ स्नेहालया म्हणून एक जोसेफ जावं पुरो सियोन आश्रम आसा लोक कितेंय म्हणून कितें म्हणून हांवें सांगलें 2 दोळ्यांनी तें पळयतना 1000 दोळ्यांनी पळोवची नाका जाली उलयतली भिये नाकात कांगाल जाय नाकात तर आज ह्या जाक भाऊ भयणी सांगता लायकी जेजूची सेवा करून साक्ष दिवंक मुखार सरता जाल्यार हें पवित्र आत्म्याचें काम तस्सो पवित्र आत्मो ह्या दुयेंत काळार आमकां चलो न्ही म्हणून आमी मागया गे तर एकडी भर दोळे धांपून मागया मोगळा सुमया जेजू आमकां साक्ष जावन तुवें विसरून काडलाय साक्ष दिवंक तुवें आमकां आपयलाय आदवेंत असो काळ आमी आमकां पळोवन आमकां सारकें करन पाश्चाताप पावोन आमची पातकी जिणी बदलोवन नवी रचना जावन तुका साक्ष दिवंक एक बरो काळ जावन आसा जेजू म्हज्या जिवितांत ती बरेंपण करूंक म्हाका शिकय उदार जावंक शिकय हांवें केदाळाय आत दुसऱ्या मुखार दिवचो न्ही हांवें दुसऱ्यांक दिवंक शिकय आमच्या पवित्र सभेचे तुजे आशिर्वाद देवन येवं दी पवित्र सभेन सेवा करच्या हर एका रिलिजियस भाव भयणीचेर ह्या जाक भाव भयणीचेर आशिर्वाद देवन येवं दी आमकां देव पळोवणी दी आमकां तुज्या मोगान बरलेले लईक तूं फावो कर तांचेर आशिर्वादां देवन येवं दीत आनी अशें आज कोणाक बेसांव जाय की समी आशिर्वाद जाय की एक आपोवण्याक तांणी वय म्हणून तांकां कृपा जाय की ती कृपा तूं दी जेजू विशेष बापान ह्या डिवायन वर्डाचेर आशिर्वाद घाल जेजू ह्या डिवायन वर्डान सेवा दिवच्या हर एकल्यांचेर ह्या चॅनलाद्वारे स्वार्थ स्वीकार करचे हर एकल्यांक तूं आपूण अभिषेक कर गुण कर आनी साक्षी जावन रुपीत कर म्हूण हांव मागतां आमेन सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं दी आमेन.